आज आम्ही आयिल्ले मेळपाक पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे मेंबर सेक्रेटरी की तुम्ही अजून ॲक्शन कितें घेतला आनी अजून ते शटडावन कित्याक जावंक ना. आनी आज पळयल्यार हांगा मेंबर सेक्रेटरी इज ऑन लीव. देर इज अ एक्टिंग मेंबर सेक्रेटरी मिस्टर सालेलकर हू डज नॉट सीम टू नो वॉट द इशू इज ऑर द ॲक्शन टू बी टेकन. ही हॅज नाव गॉन टू कन्सल्ट विथ द चेअरमॅन who is the chief secretary, and we have told him that we will not be leaving until he issues orders to shut down the mining. जोपर्यंत सोणसीच्या गांवांत जे अजून पर्यंत पोल्युशन चल्लां आनी आज पर्यंत चलत आसा आनी हांचे फायल मूव जाता, पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड मिटिंग्स घेता आनी कितें कितें सांगता, तो पर्यंत सोणसीच्या गांवांनी श्वास घेवप ना, उदक पिवप ना. वी आर नॉट एक्सेप्टिंग दॅट. द मायनिंग इन सोणसी हॅज टू स्टॉप अंटील पोल्युशन कंट्रोल मेजर्स आर इम्प्लिमेंटेड by the mining companies and monitored by the pollution control. मंगळारा आपण प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचेर मोर्चा वेलो. दर दिसा 10,000 मायनिंग ट्रक सोनशेच्यान वतात. बोर्डान प्रदूषणाचे कांयच केल्ले ना. रस्त्यार देविल्ल्या सोनशेकारांक जेलीत घाले. तांचो प्रश्न मात अजून सुटना. आनी गोंयकारपण आनी गोंयकार हो जो मुद्दो घेवन उपस्थित करून जी गोवा फॉरवर्ड पार्टी आसली ती आज जी सरकारान आसा तांचो एकूय आमदार हांगा कांयच उलयना. आज आमी जेन्ना गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान आयल्या, लेविन्सन मार्टीन जो मेंबर सेक्रेटरी आसा तो लिव्हर आसा, चेअरमॅन सेक्रेटरिएटीन बसता, बाकीचो कोण रिस्पॉन्सिबल ऑथॉरिटीचो आन्सर दिवपी हांगा कोणूच ना. आनी अशा परिस्थितीन हे जेन्ना MLA गोवा फॉरवर्डाचे धाडी घालूंक भोंवता दुसऱ्या डिपार्टमेंटान, तेन्ना ह्या डिपार्टमेंटाचेर ते कितें एक्शन घेता? सुप्रीम कोर्टान स्पेसिफीक स्ट्रिक्ट गायडलायन्स दिल्ले आसा. ईच अँड एवरी गायडलायन्स इज बींग वायलेटेड बाय द मायनिंग कंपनीज and the government departments that are supposed to monitor these guidelines and ensure that they are followed, they are not doing anything. So this is a contempt of Supreme Court guidelines. So we are discussing of filing a Supreme Court contempt petition showing that how neither the mining companies are following the guidelines nor are the enforcing agencies enforcing those guidelines. मायनिंग सुरू झाले तरी 4 वर्सां फाटले मीन येरादारीचे प्रश्न अजूनय जाग्यार पडना. सुप्रीम कोर्टान 17 अटी आनी नेम घालूनय सरकाराक मायनिंग मिनाच्या येरादारीक शिस्त लावंक जमना. आता सोनशे चल्ला ताका कोण जबाबदार? ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.